मागीर तुमी घालता मागीर घालता तुम्ही घाला मागीर तुमी दोगी जाण रावात बाकीचे आसले एक दोन फोटो काढा रे मागीर मग घालताना फोटो काढ अगं वखर देवीदास घालताना सेशन असं दवरताना फोटो घ्या आम्ही असं रावतात दवरताना फोटो दवरा रे तुकलांनी परत दवरा तुकलांनी परत दवरा एक मिनिट हा फोटो काढ रे फोटो काढ मग गेली 3 वर्सां आम्ही हांगा वर्ष श्राद्ध मनयता हे एक विनंती केल्ली हांवें की बाबा तुम्ही ह्या गोष्टी कडेन आतां मातशें सिरियसली पळया आमी गेले 1.5 वर्स जाले टास्क फोर्स म्हणून बसता आणि कांयच घडना एक बरी गजाल इतलीच घडली की IIT चेन्नई सारखी संस्था आज इन्स्पेक्शन करता आणि त्याच्या देखरेखी सकयल आमची कला अकादमीचे परत ऑपरेशन जातलें आणि ती बरे स्थितीन मेळटली ही एक अपेक्षा पण त्या क्षणाक म्हाका मेंबर सेक्रेटरीन सांगलेलें की ह्या वर्सा आपूण तुमकां ती एनिवर्सरी मनोवपाची संदी दिवचो ना शक्य जाल्यार आपूण त्या दिसा हांगासर फाउंडेशन घालुया आमी पण आयज दुर्दैवाची गजाल आसा गव्हर्मेंट निर्ला मेंबर सेक्रेटरी फेल गेला आपल्या उतराक तेणें आमकां जें उतर दिल्लें तें तो पाळिना आनी आयज 3 वर्सां जालीं ह्या माचयेचेर ह्या रंगमंचाचेर मोठमोठे कलाकार येवन गेले हांगा लता मंगेशकराचो सत्कार अडवाणींच्या हस्ते जालो हांगासर कितल्याशाच स्कुलांचे भुरगे घडले कारण इंटर स्कूल कॉलेजीस अश्यो एकांकिका स्पर्धा हांगा जाताल्यो आनी हांगासरल्यान कलाकार म्हणून तांचो उदय जातालो त्या उदयाचो अस्त करून उडयला कला अकादमीन आनी हे हांव नको कला अकादमीन केन्ना अक्कल येतली आमच्या मुख्यमंत्र्याक केन्ना अक्कल येतली कारण एक गोष्ट आमी नोंद केल्या ताणें एक अध्यक्ष हांगा नेमला त्या अध्यक्षाक कला क्षेत्राचे कितले पडलेले आसा आनी कितें ताका खबर आसा हें आमकां खबर ना अजून आनी हें जें कितें हांगा निसंतान करून उडयलां पळय तें जर आमी सुदारतले जाल्यार हांगासर कला अकादमीचेर कलाकारांची नेमणूक जावपाक जाय खऱ्या कलाकारांची जे तुमच्या कार्यालयातले जे सदस्य आसा तांकां हाडून हांगा बसोवन ही कला अकादमी परती घडची ना आमकां खूब वायट दिसता आयज म्हणजे आमी कितले म्हणून झगडप ह्या रंगमंचाक परत त्या पूर्वस्थितीन हाडपाक हांव परत एकदां मागणी करता सरकारा कडेन विनंती करून करून थकले आमी तांकां विनंती कळना हांव परत एकदां मागणी करता फुडलो जर आमचो एनिवर्सरी जावं वर्धापन दिन अशा प्रकारे मनोवचो पडलो जाल्यार कितें तरी वायट घडटलें इतली शिटकावणी हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक दिता तुम्ही माननीय मुख्यमंत्री आसा मात तरी एक तुम्ही स्वता कलाकार आसा मात तरी तुम्ही लज बाळगा आणि आमची कला अकादमी आमकां आशिल्ली तशी करून दिया देव बरें आनी चड भाशणां आयच्या दिसा म्हाका तितली समाधीश ना एकूच गजाल सांगची दिसता हांगा एकूच गजाल सांगची दिसता एक कलाकार कलेच्या नदरेंतल्यान हो हांगा आमच्या फाटल्यान आसा तो पिपळ हो तुगेलो असो रोयतात आनी तो हजारांनी वर्सां उरता एक दायज म्हणून उरता हे हांगा एक पिपळाचें झाड थंय ते पळय एक पिपळाचें रोप आसा हे सरकार हांगा हे पिपळाचे मुखार वयर काडून हो पिपळ म्हणून दायज दवरपाक सोदता काय आमचे कलेचें जें दायज आसा पयलींच्यान हांगा जो ओपन एअर थिएटर आसा ते ओपन एअर थिएटराचें हे कलेचें दायज उबी करतलो
काय हो पिपळ उबो करतलो आणि ह्या पिपळापणा येवन आमी हांगा रडत रावपाचे कलेच्या नांवान काय कितें ते सरकारान थारावचे आणि ताजे प्रमाणे कितें तो निर्णय घेवचो. देव बरें करूं. थँक्यू. येतली? आयज आमी सगळीं जाण हिंगा आहा कित्याक आमी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आनी आमी धाकटे आसतना हे स्टेजीचेर आमी परफॉर्म केल्या. पूण आतां 3 वर्सां जालीं आमी पळयतात की कांय एक्शन जायना हिंगा फॉर दी ओपन एअर ऑडिटोरियम टू बी एटलीस्ट सँक्शन फॉर द कन्स्ट्रक्शन पर्पज. आनी लॉस भोगता कित्याक पणजे आमची एक कॅपिटल सिटी आनी जायतीं आमची स्कॉलां आहा भुरगीं आहा बट बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज आउटडोर एक्टिविटीज ना म्हणून हे आतां दिस इज बीन अ बिग प्रॉब्लम. So kindly requesting the government to kindly consider this because the school children are really suffering. They do not have a proper auditorium. The Indo 900 people can sit inside. If you have such a big problem, make this again a Indo auditorium, a big Indo auditorium for school children so that all their programs can be done. Also, it takes I think so 10 or 20 crores to build a big high-end class auditorium. Why can't the government sanction those 20 crores? You can see there is an event happening outside. Krodani event ती करता. पण जे भुरग्यांक जे जाय जे परफॉर्मिंग आर्टिस्टाक जाय एक स्टेज जाय परफॉर्म करपाक जे आमचे तियात्रीस्ट आहा कला अकादमी being the iconic auditorium for performing arts is in this state and 3 years and today we celebrate the 3rd death anniversary lost this month pasun 3rd death anniversary of the open air auditorium. This is a big shame to all the art and culture minister, to the ministers who have been in power and who have got out of this ever since this collapse has happened, after all the protocols have been done. So I just want to say that give importance to performing arts, don't let it die, don't let youngsters are there today, don't let their art die and please support for the upcoming artists. Thank you. सर 3 वर्ष झाली आता हे काम स्टार्ट करता म्हणून हे करता पण अजूनही काय करना कित्या खातीर अशें तुमकां दिसता? जशें की सरान आतां सांगलें की पिपळ लायला थंयसरूच येवन परत करपाचें काय अशें कितें आसतलो तांचो हेतू? त्यांचो हेतू कितें तो म्हाका खबर ना पूण दुर्दैवान हें घडलां. पूण आतां एक आशेचो किरण इतलोच आसा की IIT चेन्नई इन्स्पेक्ट करता आनी म्हाज्या हिशपा प्रमाणे सरकार ह्या कांय म्हयन्या भितर हें काम सुरू करतले आनी तितून प्रामुख्यान हेंय येतलें म्हणजे ओपन एअर ऑडिटोरियम होय विशय भितून आसा. सो म्हाका दिसता की फुडल्या 3-4 म्हयन्यांत तेंच्यांनी आतां डिक्लेअर केला 1 तारखेच्यान इवन आमी टास्क फोर्सान तांकां हें दिल्लें अल्टिमेटम दिल्लो की 1 तारखेच्यान तेंच्यांनी कला अकादमी बंद करूंक जाय म्हणून. आनी तुमी पळयलां आसतलें कला अकादमीन कितें जालां तें अचानक खंयची तरी लायट पेट्टाली स्मोक हेका लागून म्हणजे परफॉर्मन्स अलार्म वाजतालो. म्हणजे आमी जें कितें सांगताले कला राखणमाण हें सातत्यान सुरू जालां तेन्नाच्यान सांगता की ऑल इज नॉट वेल आनी गव्हर्मेंट सांगतालो ऑल इज वेल कित्याक गव्हर्मेंटान पयशे खाल्लेले. दुर्दैवाची गजाल हें आमकां परत सांगचें पडटा. गव्हर्मेंटान पयशे खाल्लेले म्हणून ही स्थिती जाता म्हणून गळटा तें दिसता म्हणून क्लासरुमाचो जो सावंड प्रूफ आशिल्ले ते आतां हें जाल्लें आसा पाड जाल्लें आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली आसा पण आतां कलाकारांकूय हांव आवाहन करता की आमी खूब सोंसलां आनीक सोंसूंक नजो अशी पद्दत आयज सगळ्याच गोंयान येयल्ली आसा. त्यामुळे आमी जर सरकार जर आतां हात घालना हेका जाल्यार कलाकारांकूय उठाव करचो पडटलो आनी कला राखणमाण शक्य तो प्रयत्न करतलो की कलाकारांनी उठचें आनी आपल्या हक्का खातीर झगडचें. फाटल्या दिसांनी चेअरमॅन म्हणटाले की तुमचे टास्क फोर्साचे हांगसर इन्स्पेक्शन आहा म्हणून त्या दिसा आमी येयल्ले पूण तेजो टास्क फोर्साक कोणाकूच खबर नाशिल्लें. नंतर आमी चेअरमॅनाक विचारलें जावन पळयलें जालें म्हणून इन्स्पेक्शन टास्क फोर्साक हेजे बद्दल कांय खबर नाशिल्लें. तुमकां इन्स्पेक्शन तेजे प्रायवेट आसतलें कारण ते टास्क फोर्साक कांय खबर नासलें. हांवें टास्क फोर्साकूय चेअरमॅनाकूय मागीर विचारलें की बाबा हें कितें भानगड काय म्हणून जाल्यार तेकाय खबर नासली आनी चेअरमॅनाकूय खबर नासली. सो ते कला अकादमीच्या चेअरमॅनान आपल्या बेजिसचेर ताणें इन्स्पेक्शन केलां. चेअरमॅनान स्वता सांगिल्लें की टास्क फोर्साची इन्स्पेक्शन आहा. चेअरमॅन कसो सांगतलो? चेअरमॅन इज नोबडी टू कन्वे एनीथिंग अबाउट टास्क फोर्स बिकॉज ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ टास्क फोर्स. लास्ट टायम ताका विचारलें तेणें पळयलें जालें इन्स्पेक्शन जालें म्हणून ओनली मेंबर सेक्रेटरी एंड प्रवीण गांवकर but not as a Kala Academy vice chairman
तो कलाकार म्हणून थंय पयलींच टास्क फोर्सान आसलो, मागीर तो व्हायस चेअरमॅन जाला. पण कला अकादमीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आमच्या वांगडा आसलो तो मेंबर सेक्रेटरी. आय डोंट नो मेदर मेंबर सेक्रेटरीन ताका ते सांगलेलें काय म्हणून, पण आमच्या टास्क फोर्साच्या मिटिंगेन अशें काय करूंक ना. तुम्ही किती सजेशनां दिल्ली ते प्रमाणे काम झाला तेंच्या काम जावपूच जाय हेच्या खातीर आमी आता जाल्ले का ना 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 ती फायली गव्हर्मेंटाच्या स्टायलीन मूव जाता आणि आमचो त्या गोष्टीकूय आमी तेजो निशेध करता. आणि हे आता तुमकां आत्ताय एक एक्झाम्पल सांगलें, मेंबर सेक्रेटरीन आमकां टास्क फोर्साच्या मिटिंगेन अश्युरन्स दिल्लें की कदाचित आमी हेजे काम सुरू करतले म्हणून, कारण तुमकां ही तिसरी एनिवर्सरी आपण करून दिवचो ना म्हणून, पण तो फेल जालो. सर तुम्ही इतले डिमांड्स केलेले कमिटीन की कला अकॅडमीन जे साऊंड आसतलो किंवा वेगवेगळे डिमांड केले ते आता मेरेन एक तरी फुलफिल जाला? ना ते सगळे म्हणजे जेन्ना सगळे सारखे करतले न्ही तेन्नाच जावचे पडटले न्ही ते पार्टली तशें केल्यार ताका कांय अर्थ ना. कित्याक जो 60 कोटी घेवन जो चुनो लायला आमकां टॅक्स पेयरांक, तो बेश्टो चुनोच लायला. आणि एक गजाल सांगता, तुम्ही एक गोष्ट फाटल्या दिसांनी म्हाका खूब जाणांनी ते हे केले ना, एकट्यान ताका खंय सादारण 1.5 कोटी अशें उलयले वयता. 1.5 कोटी कला अकादमी कडल्यान येवपाचे आसले, ताणें आत्महत्या केली, सुसायड केली. हांव देव बरें करूं म्हणटा त्या मनशाक, ताणें कला अकादमीच्या ऑडिटोरियमान खंय तरी गळफास लावन घेवंक ना, नाजाल्यार ते एक आमकां काळो धब्बो उरतलो आसलो. त्या मनशाक पयशे पावूंक ना म्हणून ताणें हें केलें. हे सगळो चोरयेचो मामलो आसा आणि हेजेर आमी उलयतलेच आणि हेजेर आमी फुडें उलयतले. पण प्रामुख्यान आमी मातशे ओगी रावता. बऱ्याच वेळार आमकां खूब जाण विचारता, म्हणजे आमचे पत्रकार भाव सुद्दां विचारता, तुमची सुपारी कितें जाली? आमची सुपारी रायट ट्रॅकार गेल्ली आसा म्हणून कला अकादमी परत एकदा रिस्टोर करपाचें काम सुरू जावपाचें आसा आणि थंय जबाबदार मनशांक घेवन तें आतां सुरू जावपाचें आसा. नॉमिनेशन बेजिसचेर कांय जावचें ना हेची खबरदारी आमी घेतले. ते प्रॉपर टेंडर वचून प्रॉपर एक्सपर्ट्स हाडून ते व्यवस्थित जाग्यार घातले वयतले हेची खबरदारी आमी घेतली. आता लास्ट टाइम काम करपाक स्टार्ट केला पळय तेन्ना मोर दॅन 1 year जाल्ली. सो आनी आतां तुमी म्हणटा ऑगस्टान साठी काम स्टार्ट जातले आनी जाता आसतना 2य जातले. सो हेच काम कंप्लीट जावपाक आनी त्याची क्वॉलिटी कितें जावपाक, कित्याक गेले फावट लास्ट काम केल्ले पळय त्याची क्वॉलिटी तुमकां मेळोंक ना, कोणाक मेळोंक ना. सो हे फावट क्वॉलिटी जातले आनी कितलो तेंप लागतलो? आतां एकूच अपेक्षा अशी आसा, गेल्या फावटी काम जे जाल्ले पळय न्ही तेन्ना तेंच्यांनी जे खरे म्हणले हांगासरले स्टेक होल्डर आसले तांकां पयस दवरून पत्रे घालून भितरल्या भितर चोरयेचें काम केल्लें. ह्या फावटी तें जावचें ना. हांगा पत्रे जरी घातले जाल्यार भितर स्टेक होल्डर जे कोण आसतले पळय न्ही ते येवन पळयतले, तांकां इन्स्पेक्शन करपाचो टायम एंड अगेन टास्क फोर्साचो हांगासर वॉच आसतलो. त्यामुळे एक अपेक्षा आसा. पूण म्हाका दिसता एक वर्स तरी आनी बंद उरतली कला अकादमी जर सारकी जातली जाल्यार. हितून तुमकां दिसता कलाकारांक इम्प्रूव जातल्यो, कलाकारांक कितें बेनिफीट मेळटली काय? आपणाची कला हे करपाक आतां गेल्या एका इतलो तेंप आसलो आनी आतां हे करस लागून लागतले म्हणटा तुमी. इट कॅन बी गो मोर दॅन दॅट. सो हितून कोण कलाकार आहा ते सफर जावचे ना कशें दिसता तुमकां? हय, एक गजाल सांगता, गजाल समजून घेयात. आमचे डिमांड 3 लेवलाचे आशिल्ले. एक स्ट्रक्चर, दुसरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि तिसरें फंक्शनिंग ऑफ कला अकादमी. स्ट्रक्चर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर हातूंतले रिनोवेशनाक पयलीं काडिल्लें तें फक्त स्ट्रक्चर. इन्फ्रास्ट्रक्चर बदलपाचो प्लॅन नाशिल्लो, तो लास्ट मिनीट घुसळ्ळो आणि तातूंत भितर लायट, सावंड आणि कितें AC आणि ह्यो सगळ्यो इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो गजाली आशिल्ल्यो. थंय सगळो सबस्टँडर्ड म्हाल हाडून घालो आणि तो मागीर प्रूव केलो. आमी प्रोटेस्ट सुरू करतकच ही गजाल प्रूव जाली. स्ट्रक्चरल ऑडिट करात म्हणून टास्क फोर्सान कितली फावट मागले, करेक्ट, आणि ते मानपाक तयार नाशिल्ले. फायनली टास्क फोर्साच्या प्रेशराक लागून IIT चेन्नयाक हाडून स्ट्रक्चरल ऑडिट जाले. आता स्ट्रक्चरल ऑडिट जातकर स्ट्रक्चरल गजाली जाग्यार घालप, ज्यो अनस्ट्रक्चराचे आसात त्यो, आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालप. हे सगळे काम जे आसा हे सगळे काम आता हातात घेवचे पडटले आणि ते जेन्ना घेतले तेन्ना ताका कितलो वेळ लागतलो हे सांगप पसून कठीण जाला. इतली तांणी वचत थंय डॅमेज करून उडयल्ली आसा. सादी स्टेज पसून तांणी डॅमेज केल्ली आसा जी गरज नाशिल्ली. सो त्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घालच्यो पडटल्यो. ताका लागून तो म्हणटा घडये वर्स लागत, कारण तांणी प्रचंड प्रमाणात ही डॅमेज केल्ली आसा आणि ती डॅमेज जाग्यार घालपाक. ताजे नंतर तिसरो आसा तो मुद्दो आमचो शेवटपर्यंत आसतलो, तो फंक्शनिंगाचो. तातूंत पयलीं सांगिल्लें आमी कलाकाराक चेअरमॅन अपॉयंट करात, तो तांणी केलो ना. जनरल कावन्सील आसा, एक्झिक्युटीव कावन्सील आसा, ताजेर कलाकाराक घेयात, ती गजाल अजून पर्यंत जाल्ली ना.
खंयचीच गजाल जाल्ली ना, त्यो जेन्ना गजाली जाग्यार पडटल्यो तेन्ना कला अकादमीचें काम सुरळीत चालू जातलें. तातूंतले फक्त स्ट्रक्चर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्यो गजाली आतां हातांत घेतात. ओपन ऑडिटोरियम आतां ते डिझायन कितें चेंज करपाचें आहा न्हू, ओपनिंग क्लोजिंग कितें करपाचें आहा ते तुमच्या सजेशना प्रमाणे डिझायन चेंज जातलो काय गव्हर्मेंट आपल्याक जाय ते करतलो? एक पहिली न्ही म्हणजे जेन्ना विष्णू वाघ अध्यक्ष आसलो तेन्ना हांव कावन्सिलाचेरूय आसलो, तेन्ना हायड्रॉलीक एक कवर करचें सो दॅट जेन्ना रेनी सिजन आसता तेन्ना डॅमेज जावचें न्ही थिएटर अशें म्हणून एक हे येयल्ली म्हणजे मागणी येयल्ली आनी ते मागीर प्रोसेस जालें ना तशें. आतां अजून पर्यंत तरी कांय ठरवंक ना अशें की ओपन एअराचें एक्झॅक्टली कशें जातलें तें. आमचे जेन्ना आमचे फुडें कितें येतलें पळय एक रिपोर्ट्स येतले वेगळे आनी कशा प्रकारे आमी तें काम करपा जाय तेन्ना कदाचित ठरतलें तें. अजून तशें कांय ठरलें तुमी सजेशनां दितले शक्यतो ही हे प्रोटेक्ट जावपाक जाय, ऑडिटोरियम प्रोटेक्ट जावपाक जाय. सो तुमकां आतां गॅरंटी आहा आतां तुमी 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतना गव्हर्मेंट कोणूय येवं सो हें जातलें म्हणून तुमकां ह्या फोर्थ अपेक्षा आहा? एनिवर्सरी करचें ना आनी त्या पयलीं कलाकारांचे बंद करचें. 4th एनिवर्सरी करपाक येवची ना, थंडपणान कशीच येवची ना. आणि आमी कितें करूंक शकता ते तेन्ना दाखयतली. जर तर हांगा जर अजून कन्स्ट्रक्शन सुरू जायना, फाउंडेशन सुरू करना जाल्यार 4थ्या वर्सा आमी थंडपणान येवची ना आनी हे सरकारान लक्षांत दवरचें. त्यान पयलीं इलेक्शनां आसा, सरकाराक भंय आसा जाल्यार ताणें सादूर जावंक जाय. देव बरें करूं. थँक्यू. सॉरी लास्ट मिनिट तापयलें जस्ट बिकॉज ऑफ PCP प्रोटेस्टाक लागून. फोटो मातशे धाडा रे. आत्मकार फोटो रावया. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.